प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां तें तातूंत आमकां दिसून येता की दिसता की जेजू आपल्या घरच्यांक, आपल्या आवयक आनी भावा भयण्यांक तो नाकारता कसो, तांकां पयस दवरता कसो दिसता. पूण अशें न्हय म्हज्या भयणी भावांनो. आज जेन्ना ताची आवय आनी ताचे भाव ताका मेळोंक येता तेन्ना तो एक ती संदी घेता सगळ्या लोकांक शिकोवंक खरो ताचो तेची खरी भाव भयणां, ताची खरी आवय कोण जातली काय म्हणून तो आमकां दाखयता की जी कोण देवाची खुशी करतात, जी देवाची खुशी पाडतात, ती जावन आसा ताची आवय आनी भाव भयणी. हें आयज आमकां जेजू सांगूंक सोदता. आनी कित्याक म्हज्या भयणी भावांनो, कित्याक तो जाणा तिच्या जिवितांत ताच्या आवयन देवाचीच खुशी पाडली. ताचे भाव देखून हे आसा, तो आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणटा ताणें देवाची खुशी पाडली आनी ताणें ताचो पाटलाव केलो. हेंच जावन आसा आयज आमकां दर एक जाणाक, दर एक क्रिस्तांवांक. आमी क्रिस्तांव म्हणटात, आमकां क्रिस्तांचे पाटलावदार म्हणटात, पूण आमी खरे क्रिस्तांचे पाटलाव जातले जाल्यार आयज जेजू आमकां सांगता की आमचें नातें पयलें देवा कडेन आसूंक गरजेचें. कित्याक तें पयलें म्हत्वाचें. आमी तो संबंद आसूंक गरजेचो. आमचो घरा लागीं संबंद आसा, आमचे घराब्याचे वांगड्या लागीं संबंद आसा, पूण जेजू आमकां म्हणटा म्हजें शीस जातलें जाल्यार, म्हजें पाटलाव करतलो जाल्यार देवाची खुशी जे करतात, देवा लागींचो संबंद दवरतात, तेंच जावन आसा पयलें. ते आपल्याचे भाव, ते आपल्याच्यो भयण्यो, ते आपल्याची आवय म्हणटा. आनी हेंच म्हज्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या दिसाक जेन्ना आमी भाग्यवान मारयेचे समर्पणाची आमी परब समरंभता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. भाग्यवान आंकवार मारयेन आपलें जिवीत देवाच्याच हातांत समर्पिलें. तिका कांयच खबर आसूंक ना कितें जातलें तें, पूण ती देवाचेर विश्वास तिणें दवरलो आनी ताची खुशी तिणें पाडली. जायते आख्खे जिवितांत म्हज्या भयणी भावांनो, हांव पळयत जाल्यार जायते दूख तिका येयलें, पूण तरी आसतना ती फाटीं सरोंक ना. ती देवाची खुशी पाळीत रावली. जेजू सांगात तिणें आपलें जिवीत सारकें समर्पण दिलें. आयज आमी ह्या दिसाक भाग्यवान मारयेचो उगडासूय करता आसतना आमी आमचें जिवीत तिचे भाशेन करुया. आमचें जिवीत आमी पुरायपणीन आमी देवाच्या हातान समर्पण करुया आनी ताचीच खुशी करूंक आमी वावरुया. आनी तेंच केल्यार म्हज्या भयणी भावांनो, आमी जेजूची खरी पाटलावदारां आनी खरे शीस, खरे गोवाय म्हूण आमकां मानतल्यात. तर हेंच आयज आमी केन्ना मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां ताचो अणभव येवन आमी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण करूंक.